तुमकां खबर आसतली की पोर्तुगेज मिशनरीन सुमार 16व्या शेंकड्याक क्रिस्ती धर्म गोंयांत हाडलो. पुर्तुगेजांनी जेजूत पाद्रींक धाडले शास्त्रींक हांगा तिसवाडी आनी नॉर्थ गोवा असले फ्रांसिस्कन, डॉमिनिकन आनी यादनीक. ह्या यादनीक मिशनर वेगवेगळ्या गांवांत गेले आनी क्रिस्ती धर्म परगोटले. जेन्ना गांवकारांनी हो नवो धर्म स्विकारलो तेन्ना मिशनरी पयलीं एक काम केलें, त्या जागांनी एक कुरीस बांदलो. हातराचो जायत ओ फातराचो एक कुरीस बांदलो. कित्याक जायत? तुमकां खबर आसतली की आमच्या गोंयांत जायते मिलाग्रेचे क्रुसीस आहात. लॉट ऑफ मिरेक्युलस क्रॉसीस इन गोवा. जशें आगोंडा एक आसा, ताका म्हणटा स्लांटींग क्रॉस, बाराडेक एक आसा, लोतोली एक आसा, शिशोणेक आसा. आदले गोंयांत हांगा 2 आसात, विपींग क्रॉस आनी ग्रोईंग क्रॉस म्हणटा. वाशी एक आसा आनी तशेंच अंजुना खूब आसात. ते कोणें बांदले जायत, कित्याक बांदले जायत? ते बांदलेले म्हाका दिसता गवण्यांनी. तेन्ना आती गवळी आपले मेंढऱ्यांक दोंगरा वतालेत, ते भियेतालेत. ते खूब जनावरां आसलीं आनी ते मागीर ते खुर्स बांदतालेत आनी एके भाशेन तांकां आराम मेवताले. म्हणटाले हो खुर्स आमकां सांबाळटलो. तो खुरीस जावन आसा आमची एक भाशेन खुणा, आमचो भावाचो खुणा. आनी हो खुरीस आमकां कितें सांगता जायत? आनी पयलें आमी वाचलां शुभवर्तमानाक जेन्ना हे जुदेव लोक ओर्नांत आसलेत ते मोजेसाचे गुणूंक लागले, तूं हांगा कित्याक हाडल्यात? इजिप्टाक जायते जेवण आसलें, पेन आसलें, आमी हांगा भुके मरतात, कित्याक हाडल्यात? आनी देवान तांकां एके भाशेन सोरोप धाडलें आनी जायत्यो पुरसां मरोंक लागली. कित्याक सोरोप तांकां चाबूंक लागलें. तेन्ना देवान म्हळ्यार सांगलें, एक खांब्यार कुरीस बांद, एक खांब्यार सोरोप बांद उज्याचो. जो लोक ताका पळयतालो तो उरतलो. अशें घडलें अरण्यात. बाबणे खुरीस जावन आसा एके भाशेन खुना आमच्या भावात ती. खुना कसली खुना? देवाच्या मोगाची. आमी आयकलां शुभवर्तमानांत देवान आमचो इतलो मोग केलो, आपल्याच पुताक धाडलें संवसारांत. न्हय आमचे फॉर्मान मारूंक, पूण आमकां उबारूंक. खुर्सान आमकां एके भाशेन देवाची उबारल्यात. आदल्या काळांत जेजू काळांत तुमकां खबर आसतली की खुर्साचें मरण म्हणजे एक वायट मरण. जेजू त्या वेळार फकत व्हडल्या क्रिमिनलांक खुर्सार मारतालेत. जेजूकय मारलो. कित्याक जायत? तो व्हडलो क्रिमिनल न्हू, तो देवाचो मोग. जेजू खुर्सार मेलो आनी ह्या खुर्साक एके भाशेन नवो अर्थ दिलो. कसलो अर्थ जायत? मोग. दोन एकल्याक म्हाका दिसता दोन एकल्याक धाकले व्हडले लांब जोड खुरीस उबारूंक जाय आनी आमी जीव सारतना ते भाशेन आमच्या बरोबर येतात. ते जायत पडे म्हणटा हो खुरीस चड लांब आसा, हो चड पेजाचो आसा, जायना व्हरून जायना. जेन्ना आमी जायना म्हणटा तेन्ना एके भाशेन आमी म्हणटा आमी देवाच्या भावाक दवरना. देव आमकां दिता खुरीस न्हय कित्याक आमकां त्रास दिवंक, आमकां दाखोवंक की जिवितांत फुलां आसात आनी कांटे आसात. दोनी बरोबर आमच्या बरोबर एके भाशेन सादतात ती. सो जेन्ना आमकां केन्ना कोस दूख येतात, खुरीस येतात, तेन्ना आमी खुर्सार आमचो दोळो मारुया. आनी दोळो मारल्यार आमकां भितरली शक्ती मेवतली आमचें खुरीस उबारूंक आनी जेजू बरोबर एके भाशेन जिवीत सारूंक. तो होच ही शक्ती देवान आमकां दिवंक आमी ह्या मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया.